आज आम्ही शिवप्रेमी सगळे हिंगा एकठांय झाले फोटा म्हणून हांवें अनेक फावटी जेन्ना शिवाजी महाराजाचे एन्सेस एक डिसेंट येयल्लो तेन्ना म्हणलें एक स्टॅच्यू आमी घालचो. आज परतून मागणी करता एक स्टॅच्यू इन्स्टॉल करचो. कस्टमसांनी हांगा एक प्लॅन केल्लो आसा की हांगा एक भव्यशी बिल्डिंग तांची येवपाची. पयर आमची मिटींग जाली आमी सांगले आसा तुमची मिटींग तुमची जी पळय हे आसा बिल्डिंग आसा ती खंय जावपाक शकता पण हो किल्लो खंय जावपाक शकना. शिवाजी महाराज परत जन्म घेवपाक शकना. शिवाजी महाराजाचो किल्लो आमी हालोवपाक शकना. जर बिल्डिंग जावपाची आसा आमी तुमकां एक बरी सुसज्ज अशी जागा दितात. त्या जाग्याचेर तुमची बिल्डिंग जावनी. त्या खातीरच परत एक फावटी प्रयत्न करतले. सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडेन युनियन गव्हर्नमेंटा कडेन ज्या ज्या ठिकाणी वचपाक जाय ती वतले आणि ह्या जमनीचो ताबो घेवन हांगा एक भव्य दिव्य अशें शिवाजी महाराजांचे स्मारक छत्रपती शिवाजी महाराजांचो हे स्मारक उबारपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. पुरातत्व खात्याचे वेगवेगळे आशिल्ले किल्ले फोर्ट देवळां ही सगळी परत एकदा ही संस्कृती पुनर्निर्माण करपा खातीर ह्या खात्यात सुरवात केल्या. निश्चितरित्या ह्या खात्याचे मंत्री आणि त्याचे पुराय अधिकारी हे खूप बऱ्या पद्धतीन काम करपाक लागल्या. आमी जेका म्हणटा की 60 वर्सांच्या उपरांत तरी आमी पोर्तुगीजांच्यो खुणा पुसून नवीन वाटचाल सुरू करपाची परत एकदा ही सुरू करपाची गरज आसा. गोंयभर आमदार मंत्री धरून शिवप्रेमी गोंयकारांनी छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या 350व्या राज्याभिषेक दिसात छत्रपतीच्या पुतळ्याक हार घालून मोठ्यो घोषणा गजरात शिवराज्याभिषेक दीस मनयलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.